I'll dream until I make it real. माय यूट्यूब फॅमिली केशी आहे तुम सोगली. आय होप तुम सोगली बरी आहे म्हूण तेशी आमी बरी आहे. आयज न्हू तुमकां हांव एक रेसिपी घेवन येयला आनी ती रेसिपी न्हू एक्चुअली हांव पयलीं सावन चिंत्तालें जेन्ना हांव यूट्यूब स्टार्ट करूं ना न्हू तेन्नाच्यान हांव चिंत्तालें हांव एक दीस ट्राय करतलें म्हूण. पूण ट्राय करपाक म्हाका हेंच मेळना. बाब मातसो व्हड जालो. एक्चुअली बाबागे सा फेवरेट ते कॉकटेल्स, चिकन कॉकटेल्स. ओके, सो आयज हांव ट्राय करतलें आनी तुमकोडे शेअर करतलें. ओके, पयलीं हांव चोयतां केस जाताय त्यो. बोर जाल जाल्यार हांव शेअर करता तुमकोडे. ओके, आनी थिंग सगळें रेडी करून येयला आनी स्टार्ट करुया करपाक. आय होप तुमकां लायक जातो म्हूण. हांवें न्हू चिकन ब्रेस्ट घेयल्लें. मुगे न्हू 187 ग्रॅम आहलोलें. हांवें तें अशें करून मेजलोलें. ओके, आनी तितून न्हू हांवें सोया चंक्स घायल्ले. तुमकां न्हू जाय तितले घालाय, मातशे उणी घालाय. ओके, हांवें फर्स्ट टायम केलो न्हू सो मातशें मुगेलें सुबेज पडलें. देखून तुमी न्हू थोडे घालाय, मातशें सॉफ्ट जायन येता. नाजाल्यार घोट जातलें पूण टेस्ट ओके. सॉफ्ट जाय जाल्यार तेज्या लेस घालाय. हें न्हू मुगे तें पॅकीट आहलो चोय तें एक पॅकीट आहलोलें 40 ग्रॅम. सो तुमी न्हू 20 ग्रॅम्स एश घालाय. आनी तें हांवें मिक्सरान घायल्लें. चिकन बरें वॉश केलां, कट केलां आनी तितून हेचोय सोया चंक्स घालून हांवें तें मिक्सर जारान घायल्लें. आतां हांव तुमकां मसाला दाखयता हांवें कित कित घेयलो तेचोय. हांवें न्हू हाफ टीस्पून ऑरिगेनो घेयलो, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून चिली पावडर, हाफ टीस्पून तंदुरी मसाला, 1/4 टीस्पून पेपर पावडर, 1 tablespoon soya sauce, 3/4 spoon corn flour and half spoon मैदा घेयल्लो. ओके, आनी मागीर आनी न्हू हांवें मसाला न्हू म्हाका कितें हांवें थोडे घेयलो न्हू सो हांवें तें थोडे घेयलां. तुमकां समज अशें करून तुमी चड घेताय न्हू तुमच्यान मागीर अशें करून डबल यूज करूं जाता. ओके, आनी जी तुमकां लायक जायना तें तुमच्यान तितून एवॉयड करूं जाता. चिली पावडर बीन तुमकां समज लायक ना कितें जाल्यार तुमच्यान तें स्कीप करूं जाता. आनी तंदुरी मसाला न्हू हाचो हो घेयलो हांवें सुहानाचो, आमगे आहलोलो हाडलोलो. ओके, आनी मागीर दाखयता तुमकां मुखार कितें केलें तें. मागीर न्हू हांवें तें सगलें जें हांवें तें मसाला हें केलो न्हू तें हांवें तितून घायलां. ते सोया चंक आनी चिकन आहलो न्हू तितून घायलां. आनी मागीर तें हांवें मिक्सरान मारलां. ओके, आनी हेचें मिक्सरान मारून जालें तें मागीर तें हांवें एक बावलां काडलां. अशें करून घोट जायन येता सारकें आनी उदक बी घालपाक गरज ना, तेजेरूय जाता सारकें मिक्सरान. मागीर न्हू आती तेल लायलें तें हें करता तेन्ना मुखार दाखयता तुमकां. मागीर न्हू बनाना लिव्स तुमगे सगल्यांक आसतलींच. बनाना लिव्स न्हू तीं हाडलां हांवें आनी तें आतां हांव वॉश करतलें. वॉश करून हांवें तें ड्राय केलां. आनी मागीर तें मोदें कट केलां अशें करून कित्याक म्हाका सायड जाय न्हू ती लिव्स आसताय ती. आनी न्हू तुमकां जाय तितले अशें करून तुम जितल्यो कॉकटेल्स करता न्हू तितलीं कट कराय. तुमकां धाकटीं करता जाल्यार धाकटीं, व्हडलीं करता जाल्यार व्हडलीं अशें करून कट केलें म्हाका जाय तितलीं हांवें. आनी मागीर न्हू आती हांवें पयलें तेल लायलां. ओके, तेल लायलोलें. मागीर तुमकां जाय तितलें घेवन अशें करून तुमच्यान हें करपाचें, रोल करपाचें अशें करून हेजेर. नाजाल्यार लिव्साचेर जाल्यार लिव्साचेर धरून करूं जाता तुमकां जाय तशें करून. तुमी जाणाय न्हू कॉकटेल्स कशें करून आसता ते तशें करून रोल करूं जाता सारकें. तुमकां समज मातशें दाट जाय दाट जाल्यार दाट, पातळ जाल्यार पातळ. आनी मागीर अशें करून हांवें धरून तें तितून रोल केलां.
ते स्टीम करून जाय न्हू आतां आमकां तेका लागून. आनी थ्रेड घेवन ते थ्रेड तेका अशें करून हें केलां घुसपायलें तेका उरपा तें पान सुटपा नाका म्हूण. मातशें अशें करून सायडीच्यान पिचता तेन्ना अशें करून पानू तेन्ना तुमी अशें करून आनकोडे कराय. हेचें मगे जालें सगलीं करून आतां हांव ती स्टीम कोत्तोलें. आनी स्टीम करपा न्हू असलो स्टिमर आहल्यार न्हू बऱ्या पडटा. आनी हांवें उदक तापोवन दवरलें पयलें अशें उदक घायलां तें सगलें घालून तापोवन दवरलां. आनी मागीर मगे तापोवन जालें म्हणटरी तें हांवें तितून घायले त्यो. तें हांवें रोल करून दवरलो न्हू 2 लेयर अशें करून घायलो तें हांवें. आनी मागीर पयलीं फास्ट फ्लेमीचेर दवरपाचें आनी मिडियम फ्लेमीचेर दवरून स्लो फ्लेमीचेर एक 15 मिनट्स अशें आमी तें कूक करपाचें बंद करून. आतां मगे जालें तें कूक करून आनी बऱ्यो जाल्ल्यो अशें करून सारक्यो घोट जालोल्यो. सॉफ्ट आसताय न्हू तें पयलें मागीर घोट जाता. तुमकां दाखयता हांव मुखार. ओपन करून दाखयता. मगे सगल्यो ओपन करून जालो त्यो. सामकी ती कॉकटेल्स आसताय चोय तशें करून दिसता चोयपा. आनी हेचो आतां फ्राय करून दाखयता तुमकां. चड मातशें तेल पडलें मगेलें. तेल थोडें घालाय. म्हाकाय लायक ना चड तेल. हांवें मागीर फ्राय केल्यो त्यो. आनी तुमकां सांगलां तशें करून तुमकां समज सोया चंक घालपा नाकाय न्हू जाल्यार तुमच्यान तें अवॉयड करपा जाता. सो तें घायनासतना देखून करूं जाता. बऱ्यो जाताय तशें करूनय बऱ्यो जाताय त्यो. आतां मगे फ्राय करून जाल्ल्यो. कट करून दाखयता तुमकां. गरम आहलो मातशें. कट करपाक बऱ्यो येयल्ल्यो. घोट आहलोल्यो. आनीकूय सॉफ्ट जावपा जाय आहल्यो त्यो. सोया चंक हांवें मातशें सुबेज पडलो न्हू सो तुमी लेस कराय. ओके. आनीक इवन सांगता तुमकां आतां केस जाल्याय त्यो. केस जाल्याय तेचोय. बरें जालें. ओके. इट्स आतां आमगे रेसिपी जाली. आनी किवनाक लायक जाली आनी सगळ्यांक लायक जाली. आनी न्हू हांवें न्हू तितून मॅगी बी कांय घायलो ना. तुमकां जाय न्हू जाल्यार तुमच्यान मॅगी देखून घालपाक जाता. आनी मसाला न्हू हांवें म्हाका जाय तितले घायले. तुमच्यान सुबेजूय घालपाक जाता. ओके. आनी तेजे चिली फ्राय देखून करूं जाता कट करून बारीक कट करून राउंड कट करून चिली फ्राय कोताय न्हू तेशें करूनय करूं जाता. ओके. आनी आय होप तुमकां मगे व्हिडिओ लायक जातो म्हूण मगे रेसिपी लायक जातो म्हूण. तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक कोराय, सबस्क्रायब कोराय आनी तुमगे फ्रेंड्सां कोडे फॅमिली कोडे शेअर कोराय मगे रेसिपी. ओके. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.